इडली हडत म्हण चमकलीन ती इतक वेळ झाला रे पत्त नांता बा पोटा कीड एकदम रडता ती कित वेळ म्हण राखचे हांवांका आनी थोडे वेळ पळयता ना जाल्यार भितर वचून लावंकी कसनपणी कोरनू खाऊचे ही सावित्री कसन आलोचन करतस म्हण लेगतस हतवे मिगेल बमनाक इडली हाडचे सांगिले घंटी इकर जाले री आनी के पत्त नांती म्हाका तस तांकां काम चड आसता आनी गांवची उसा बरी भारी मू तांकां हांकां हेल्प करूं वच्चे मागीर ही कसंकीची बेजार करून घेवन बसचे कसन म्हणून ना बा निदांत पुरा नाका नाका म्हाकोर नाका म्हणटस ती 2-3 दीस तुका नशीची तोंड केन्ना पळयलें रे बाव नासता बा लवलविके ना ती कसन जाल्ला की तुमकां दवो गोतस की ताणी खंय चमकलीन म्हूण गोतस की गोतसले रे एक फोन करा ती येतना एक 2 प्लेट इडली आनी एक 4 प्लेट मसाला डोसा आनी कसने आनी त्या दिवसच कसने स्पेशल आसता मो हे इतलें हाडचें संगती आनी नंदिनी कसन जाय की ती हाडोंक घेवन खातली आतांच नव्हे ते कसकसिंकी पुरा टोमॅटो जुग्गी पुरा म्हणून तांतो कंच्यान तो हाडोंक घेतली म्हाका कितलें पुरा बा कोण ते अयो इतले पूर म्हणटस ती पुरा बा पुरो हुशार नातील हांव हुशार तरी मागीर खाता बेल कसन ते शब्द ओ पूर्णिमा येऊ ती आजी येऊ मी हाता मेळ सम करता तिका एक काम करता हांव तिक मोगान तापयता ए पूर्णिमा कसन करतस गो थंय हंगी ओगो मारायती मिगेल वेर कोपस की म्हूण लेक्किले इतले चंद कोण आपयतस मारी कोप गिप कसने ना ती कुल्लाच्या खाव सोडल्यार आनी कोणे ग ती ना ती ती नवी चकली तार माय मेळ्ळ्या ते कितले दिवस की ही कहावंची ग ती चंद कोण उलयतस नवे वत्ता आनी सावित्रका तू खुशार नासील खंय नवे आत कशेंस म्हाका खुशार नासील म्हणून सगळे गांवतले गोतस गांव भोंवतले तुका गोत नावे पूर गोत घाल नाटक ना बा हांव खंय वचनी आतां नवरात्री नवे देवस्थाना वच्चे घरा येवचे काम आसता नवे सावित्रका तुमगेल घरचे म्हणके म्हाका काही हाता पांय येजन आसतवे पुरा हांवेंच कोरून घेवका तशें विशय कळ्ळी आजी हे कसने देवस्थाना वचून तशीची थोडे तरकारी दवका आशिल्ले घेवन येत आशिल्ली हांगा तूं उरलें म्हणके आयकल म्हाका होय की न्ही पळोवया म्हणून बेली लागला रबिली तितलेची आसो ते पर सोडी देवाल दयेन तूं कशें हांव हुशार जाल्ली तुगे लागीं इम्पॉर्टंट एक विशय उलोवका बैस अय्या बा बसली कसन विशय सावित्रका कसन विशय म्हळ्यार म्हाका तुगेल वेर भारी कोप आस गो न्ही ते वनमालान माट मंत्र केला म्हणून हांव तुका सांगलें तूं गांवतुल्यान पुरा सांगची गो मारे ती मागीर तूं ते सत्येंद्र लग्गी हप्पलोडी घेवन एका 4 माल कोण विकून मागीर सिरकल मागीर मिगेल नांव सांगता मुगो तुवें अयो सावित्रका तुगेल नांव सांगिल्ली मिती हांव वंतली सुब्रह्म मलपवर म्हाका सहाय करता म्हूण हांव तुगेल नांव सांगिल्लें तुका सिरकोन घालचें दवो न्ही आबा ओ होय गो हाजे खातीर तूं मिगेल नांव सांगिल्लें त्या टायमार तुका हें पर कशें आयडिया येयली गो मारे ती अयो सावित्रका तुगेल निमिती तुगेल बमणाल निमिती कितले जनाक खंयचे नमने रे उपकार धाडला तशी हांव न्हू गांवतलें पुरा तुमगेल नांव सांगलें री एक नमने विश्वास येता मिगेल वे कोणाक तसल एक नंबीक ना म्हणया
म्हळ्यार रे हांव तसले वायट काम कसं नाही कर न्ही दलारीची आम्ही पुरा दुर्बळ जन पळय आम्ही कसं केल्यार चुकी जाता कसं उरलेल्यार चुकी जाता तशी जाल्ले हांव ती पोलिसांची माय आयिल्ली येदोळ ती खंय पळय न्ही जाल्यार हीच पोलिसांची न्हय म्हाका मस्त भंय केल्ले सावित्रका ती काय म्हाका दवरून व्हरता की खंय बडयत की म्हणून हजार इतलो आलोचन त्या मुमेंटान तूं कळ्ळें रे देवान म्हाका मात ते उडगास दिल पळय पट्टनी हांव तुगेलें नांव सांगलें तुगेलें नांव सांगलें कुडलें पटापट पुरो समजलें मागीर एक आसचो म्हण एक सॉरी निमगिलें चमकली ती तुगेलें नांव सांगनी म्हण जालें रे गॅरंटी म्हाका जैल गती दत्त आशिल्लें म्हाका त्या दिसूच कळ्ळें सुब्राय माम कितलो पॉवरफूल म्हणून अय्या बा हे गांवांत कोणाय एद्र घालून घेतले रे तुका न्ही सुब्राय मामाक एद्र घालून घेवं तशी ना बा कसून म्हणटा ती पुलिसांची समिती तुगेलें नांव सांगलो कुडलें गडा गडा गड्डल्ली गो तुसवे अय्यो होय गो पूर्णिमा इतली सकट जाली गो मरे ती असो असो मिगेल बामणाली मी ती तुके खूप कर जाल्ले वे भारी खुशी जाल गो भारी खुशी जाल्ले होय सावित्रका ते मात हांव जन्मांत विसरत अशी ना यप्पा तुगेलें नांव सांग न्ही हांव मात्र गॅरंटी जैला आशिल्लें मागीर मिगेल बामणाका चेडू हांकां कोण पळोवंक घेवचें सिल्की बा तुगेलें हें उपकार हांव जन्म पुर्ती उडगास दवरून घेता तें तूं जाल्लें वे तें सोडी न्हीको ही वनमालान माट मंत्र करता म्हणून गांव पुरो सुद्दी हपसून ते सत्येंद्र लगीच व्यार करून घे न्हू हें आपोलोडी घेवन गांवतल्यांक पळय एका चार मोल करून विकल्या मुगो तुगेलें धैर्य कसन सांगका सांग हें करचें मुगो माराय ती म्हाकाय कळनाशी गेल मू हांवें तुगेलें तितलें मोल्लाक घेतलें मुगो लागीं घरचें म्हणूय पळय न्ही तितलें मोल्लाक दिल्या म्हाका अयो सावित्रका आयच्या कालान तो कोणाकच हांव करचें नज म्हणच्याक हें एक उदाहरण पळय हांवें सत्यण्णा लागीं आपोलोडी घेतिल्लें म्हगेल खातीर न्ही पाप तांकां एक व्यार दवो म्हणून तांगेले कोणें घेनात न्हय ताकाची हांव घेवन तें विकलें रे चडते दुड्ड मेळटा मागीर ते सत्यण्णाक दिवयेत म्हण हांव आशिल्लें केलें सावित्रका तें म्हाका उलटा पडलें नवे यो देवा तुगेल बुद्धी म्हाकाच नवे पूर्णिमा ते मार्जाला न्याय म्हणतात मग तसं जातीची तू दुड्ड पुरा सत्येंद्राक दितल वे तू कोणाला जाल्यार तुगेल डोंगी सोडी मिगेलाक चल नाही ते नाही घेतील पुर्ती सत्येंद्राक दिता म्हण सांगिल नाही हांवें म्हणत थोडे म्हाका आनी थोडे ताक म्हणून पुर्ती हांव दवरून घेना आशिल्ला बा थोडेची हांवें बोंड करून आसता न्हय म्हाका थोडे दवका न्हय बदा सांगता म्हळ्यार रे आमकां घर कडेन लायक आशिल्लें जाल्यार रे हांव कसले तशी प्रदुडवाश करता आशिल्ली सावित्रका कितें ना न्हय एक दोन कास हांव केले रे एक चार कास सत्येंद्राक दिवया म्हूण हांव चांग उद्देशार केल्लें तेंच म्हाका उलटा जाल पळय आनी तो कशकी पुरा समजल्लें तुका एक विशय गोतस वे आजी सुब्राय माम खंय गेला म्हण तूं गोतस वे आनी खंय चमकलींत गो तुका दवा मेळ्ळेलींत वे हांव हांगा लायक जाल्लें सुब्राय मामू जैला गेला गोतस वे तुका कसन जैला गेला वे कसन सांगतस पूर्णिमा पट्टी गिनी जाल म्हळ्यार तुका पळय चार थप्पेले रे थप्पेला हांव अय्यो भिवू नाक सावित्रका जैलाव गेला म्हळ कुडले पोलिसांनी धरतात म्हूण वे हे आनीक सुब्राय मामा सास गाते तो होगतस म्हणून ते पाणीपुरीचो तो संजीव म्हणून ताणें हाका पुरा कारण सुब्राय मामून सांगिल्के पोलिसांच्यान हय म्हणलें कोनू हांगा येवन सुब्राय मामाक अरेस्ट करका म्हूण प्लॅन केलेलके आज फाय भितर हांगा येवचें सिल्के ते देवान सुब्राय मामा बुद्धी दिल की ना ते कोग्गू मामाक बुद्धी दिल की गोत ना पळय
सुब्रे मम्मन तांगेल घरा वचून सांगलके पळे अशेशी मळाके तुगल पुत्तान म्हाका एक वर्तमान मेळ्ळे पळय तुमकां उपकार करचे इल्लेरी अशी करचवे म्हण सांगलके ಕೂಡಲೇ ತೆಕೋಗು ಮಮ್ಮನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಮ್ಮ ಲೊಟ್ಟುಚಿ ಹಂಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ येऊन पुरा सांगलके ते अंगडी मिगेल नावार अशे मिगेल पुत्ताक एक चांग दवो उद्योग दवो म्हण हांव अंगड कोण दिलेले सुब्रह्मम्मन बरी आयडिया दिलेले हक्कनी सुब्रह्मम्मा कसने संबंध ना म्हण सांगलके कडेर पोलिसांच्यान दायक म्हण पेटलके जाल्यार तांकां अनुमान नवे पोलिसांच्यान पळोवचे एक नमने अनुमान दृश्टीर नवे कडेरी कोणाकी पेटोनू ते रेकॉर्डनी कसे की प्रकांड पडेल खे बा ना मुंडलके तगले कोगममल नावरी अस मुंडलके अत्त पळे तुगले बमनल हे कसने सास गाते गांव पुरा पब्लिक दला तू कुकळली वे उयो यो हुई गो पूर्णिमा अब्बा देवा म्हाका पळे मृष्टान भोजन केल्ले म्हणकिदल्ले ओहो ಬಹುಶಃ ತಕ್ಕಾ ಚಮಕಲಿಂತಿ 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ರಸಿಲ್ ಹಜ್ಜಿ ಕತ್ತೀರಿ ಅತ್ತ ಕಳ್ಳಿಗೋ ಅತ್ತ ಕಳ್ಳೆ ವೈಗೋ ಮರೈತಿ आयज काल ಅಂತೂ कोणाकच एक चांग दव म्हण लेखले रे ते आमकां वायट दत्त पळे आसो ಅಂತೂ हंगेल कसने चुकीना म्हण दल नवे भारी खुशी दल गो म्हाका बरी अशी खुशी बघचवे सावित्रक्का कसने पुणी गोड शिकरी बरी गोड शिकरचवे मारायती परबे ರಂದಪ್ಪ ಕೊರ್ಕ म्हाका तितले खुशी दला इतले वेळो पट्टा बुक्केंत वळवळ तसिली आता तू हे इतले पुरा न्यूज सांगले मागीर म्हाका 10 हस्ती बल येईल म्हण किदल्ला आता वत हांव तू वाजवणा हंगायो तुगेल खुशी पळोवन म्हाका खुशी दल्ले जावणाक वे नाका होड ना सावित्रका म्हळ्यार हांव हांगा येयले री चेडू अंकनी कश्ट दत्ता अಯ್ಯೋ ಮಾರೈತಿ ಚರಡು ಅಂಕೆ ಅಪ್ಪನ್ ಹಾಡ್ಗೋ ಹಾಡ್ನ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಹಾವನಿ ಚರಡುವನ್ ಹಂಗ್ ಜವನ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ಮಕ್ ಗರಂತು ರಂದಪ್ ಕೊರ್ಚ್ ಕೈ ಚುಕ್ತವೆ ಹಂಗೆಲ್ ಕತ್ತೀರ್ ಹಾವ್ ರಂದಪ್ ಕೋರ್ಕತಿ ಈಚಿನವೆ घरावत हांव एकली खुशी दल म्हणू मक्षी मुखार आलोचन कर नशी हिक्क जेवणा पेले ही पळयला रे ताका संख्य म्हणटात मू बोट तंडिला रे सगळो हात येता म्हणून तशीच सगळे परिवार समीत आमगे थंय येवच्याक भायर सरल्या कसो करचे आपोचे एक आयडिया सम काम करयता एक काम कर गो पूर्णिमा चेडू कशी स्कूला गेली ती रघुरामू ऑफिसाक गेल्ला तू एकली अशी न्ही गो ते कसे की तरकारीनी हळ्ळ्या मळपळ्या त्या पूर्ती घेवन आमगे ते यो ಒಟ್ಟು ಸೇरून ರಂದಪ್ कोरया दनपर चेडू तू जेवण केलं सई राती रघुराम येऊन जेवण करून वतलो कशीची हन्यनी तो कासा दोस्त मुगो येतलो जाय नवे